करासवाडा ते थिवी मेरेनच्या रस्त्यार आकाय वाठारान रस्त्यामदींच आशिल्ले लायटीचे खांबे निमणे काढले। रस्तो रुंद करताना लायटीचे खांबे मदींच उरिल्ले। 2-1 वर्सां ते खांबे तशे आशिल्ले। लोकांनी कितलेशेच फावट खांबे काडचे म्हूण मागणी केल्ली। निमणे लायटीच्या खात्यान धोकादायक खांबे काढले। करासवाडा ते थिवी मेरेनचो रस्तो सरकारान रुंद केला। मात हो रस्तो रुंद करताना लायटीचे खांबे तशेच मदीं रस्त्यार दवरिल्ले। रस्त्यामदीं आशिल्ल्या खांब्यांक लागून एक्सिडेंट जायत म्हूण लोकांनी रस्त्यारूय देंवून जाले। निमणे लोकांनी हे खांबे काडचे म्हूण बॅनर करून लायले। प्रॉब्लेम असले ह्या दोनूय खांब्यांक लागून हांगा प्रॉब्लेम म्हणजे पयले म्हटल्यार ते रोडार आसले सगळे गाडयेकाराकूय त्रास जाताले आनी तेन्ना आमी कडेन आमच्या वचून उलयले आनी ताका सांगले पळय गाडयेकाराकूय त्रास आहा सगळ्या लोकांक त्रास जाता हांगासर कितें जावंक शकता व्हडले एक्सिडंट बी जावंक शकता लोकांक त्रास जाता तेन्ना आमी तेजे कडेन उलयले तेन्ना तेणी सांगलें आमकां तेणी हें केलें की तुमचें काम करून दिता म्हण आपूण आनी तेणी हें आमचें काम आतां बरे भशेन अंडरग्रावंड करून दिलां आनी आमकां तेच्या बद्दल काय ना तेणी सांगल्या बरोबर आमचें काम करून दिलें। सुमार 2 वर्सां उपरांत लायटीच्या खात्याक जाग आयली। टेंडर काडून खांबे काडपाचें काम तडीक लायले। Shifting of ST plus LT line from Forest Checkpost to Eden Garden is going on as per tender. The tender is allotted to Paramount Engineers. Due to the widening of the road, there was a chances of accident since the poles were in the middle of the road. So now we are just shifting this poles. प्रुडंटा खातीर थिवीच्यान श्याम सुंदर फट्टे। बाणावलेचो आदलो आमदार कायतू सिल्वा गृह मंत्रालयान क्लीन चिट दिल्या। तो पोर्तुगीज न्ही भारतीय नागरीक म्हूण केंद्रान स्पश्ट केला। फाटली 5 वर्सां कायतूच्या दोट्टी नागरिकत्वा विशींचो इशू गाजतालो। आतां कायतू खंय वालंका आलेमा वा आड अब्रू लुकसाणीची केस घालपाचो विचार करता। ऑर्डर म्हाका होम मिनिस्ट्री कडल्यान मेळ्ळ्या ऑन 31 जानेवारी 2017 पूण म्हाका मेळटासतना ऑफिसान 8 तारखे मेळ्ळ्या फेब्रुवारी। आज ऑर्डर मिनिस्ट्रीन अशें बरयल्लें आसा म्हणजे हांव सिटीजन ऑफ इंडिया पूण म्हाका इतलें सांगूंक जाय प्रेसाक वो गोंयकारांक ही विक्ट्री जावन आसा गोंयकारांची कायतूक भायर उडोवपाक तेमी मॅक्सिमम केलें चर्चिल आलेमा फॅमिली पूण कायतू भायर पडोंक ना कायतूची विक्ट्री जाली पूण 27,000 गोंयकार हे 27,000 गोंयकारांचे गोंयचे इलेक्शन रोलाचे वयले नांवच काडले हे आदी केन्ना घडोवंक ना। आज हे फॅमिलीन गोंयकारांक एक फोंड काडलो त्या फोंडान गोंयकार 21 जाणांक 27,000 लोकांक घातले तेमी लिस्टावयलें नांव काडून पूण म्हाका म्हाका कांय फरक पडोंक ना पूण इतलेंच म्हजो टायम वेस्ट जे हांवें म्हणजे लोकांक दिवपाक जाय आसलो म्हणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक दिवपाक जाय आसलो तो टायम हांवें एक केसी फाटल्यान काडलो कित्याक आनिकूय डेव्हलपमेंट जाता आसलें एक केसी फाटल्यान भोंवना जालें। आज तशेंच शांताराम नायकान आज दिला बर्थ रजिस्टर नॉट अ सिटीजनशीप म्हणून कांय फरक पडना म्हणून इतलें हांवें म्हणजे जोडलें सेवींग ताचे फाटल्यान मोडलां तें ताका फारीक करचें पडटलें। 5 वर्सां काडल्यार 5 वर्सां म्हणजे हांवें कोर्टाच्या फाटल्यान घातल्या म्हजो टायम वेस्ट केला तें सगळें ताका फारीक करचें पडटलें। इन्फॉर्मेशन डॅमेजीस थंयतले ते घालपाक आमी मॅक्सिमम ट्राय करतात। One would be Valanka Alemao because she is directly filed it and she has made that false interpretation. Kityak, if they did not know the law, and John Fernandez. वास्को बाजारान फुटपाथाचेर फळवाले आनी भाजीवाले घुसल्यात। बाकीचे लोकूय फुटपाथार बसतात। मुरगांव पालिकेचे कांयच लक्ष ना म्हूण लोक बोवाळ मारतात। कितलेशेच फावट फुटपाथाचेर बसपी फेरीवाल्यांक लागून रस्त्यार लोकांचो एक्सिडंटूय जाला। हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश आसतनाय पालिका काना मनार घेना म्हूण लोक पिकार।
इतली कंजस्टेड जाल्ली आसा आनी जर तर फुटपारी पळय अर्दे ते वेंडर्सांनी ऑक्युपाय केल्ले आसा आनी दुसरें म्हणजे तेंच्यांनी आतां 2 व्हिलर जोन्स बोर्ड घातलेले आहा पण थंय कार पार्किंग केल्ले जाता पोलीस थंय केन्नाच लक्ष घालिना स्पेशली तूं SQ हॉटेला फुडल्यान वचून थंय पळय 2 व्हिलर्स पार्किंग बोर्ड आसतना सुद्दां तेजे 4 गाडयो फुटपारीचेर पार्क केल्ले आसा आनी ते कोणाक दिश्टी पडना आनी तेजेर कोणाचो आशिर्वाद आसा हे मातशें अथॉरिटीन आमकां लोकांक क्लियर करचें आनी ती क्लियर करची वाट एक फावटी. Footpath also, that's total in Vasco, all the footpaths are being encroached upon, whereas there is a High Court judgment asking for removal of the same, direction to the Honorable Chief Officer to remove the same without any hindrance, wherein they have got inherent powers to do the same. But we do not know why they are not working and removing all this encroachment throughout the city, not only these fruit vendors, it is there in vegetable market, it is there in the Sunday market, it's around all over the city. Which needs to go, which needs to be removed in larger public interest. The municipality should act little more actively and remove the same in larger public interest. त्या भाशेन सगळे काडल्यार लोकांक सगळे बरें जातले पार्किंग कोत्ताय एनक्रोचमेंट कोत्ताय आनी हितून कितें जाता बायलांक भुरग्यांक रस्त्यार चलचें पडटा आनी मागीर एक्सिडंट जाताय लायफ वताय मोत्ताय मार्केटान 2 जाण मेल्ले टँकर मारून वेजिटेबल मार्केटा कडेन बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट फ्रूट वेंडर थिंगाय हाय हांकां सगळ्यांक एक पब्लीक इंट्रस्टाचेर हे स्ट्रिक्टनेस दवरून हांकां रिप्लेस काडून हांकां आय एम नॉट टेलिंग टू रिमूव देम दे आर नॉट अलाउड टू डू बिजनस they are allowed to do business but with proper setbacks. They should be placed at a proper place where they can do their business also and remove this illegality. See, right from Portuguese time is एक बऱ्यातली वेल प्लॅन सिटी टाउन म्हणटा तेका पूण ह्या सिटीन पळयत जाल्यार आमचो मार्केट प्लॅन काय ना इतले अनेक वर्सां वेगळे नगरपालिकाचे नगरसेवक आयले नगराध्यक्ष जाले पूण कोणी अजून जनतेच्या फुड्यान किंवा जनते खातीर म्हणटा तो मार्केट प्लॅन तो प्रकल्प म्हणटा तो काय हाडूना हे जर पळयत जाल्यार आमचे फुटपारीचे बाबडे गरीब वेवसाय करपी जे आसा तांकां बाबडे कशे हाल काडटा सद्या तांकां आमचे सामान्य मनीस जर सुद्दां फुटपाथीचेर जर चलतलो जाल्यार ताका सद्या चलपाक सुद्दां मेळना हे बाबडे रातीचे दीस करून मेहनत करतात आनी ते बाबडे अशे हवळ्यार वताचेर रावन ते वेवसाय करतात म्हाका दिसता आतां इट इज अ हाय टायम म्हाका दिसता मुन्सिपालिटीन खंय तरी मास्टर प्लॅन करून कितें बऱ्यांतलो बरो प्रकल्प करून हाडूंक जाय आनी जनते फुडें जनते खातीर साधन सुविधा करून दिवपाक जाय. सगळो स्टाफ इलेक्शनाच्या कामात आशिल्ल्यान सध्या इन्स्पेक्शनाक स्टाफ ना म्हूण CO सांगता. When we were doing full swing this encroachment move these inspections and some of the teams were going in the field, that time we could manage. Nowadays, because more than 80% of my staff had been taken for election duty and we were slow down our squads to standing inspection this and removal of the encroachment. Now I will full-fledged start this and I will make it happen again that the footpaths are clear and High Court directions are observed strictly. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. घेऊया एक ब्रेक.